बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाचो मोग, जेजूची शांती आणि पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज आमी आमच्या सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समारंभता. हे परबे समयार आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार अपुरबायेचो पूत तो सगल्यांक दादोसपण शिंपडावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आनी देखून ताणें आपल्या एकल्याच अपुरबायेच्या पुताक संवसाराच्या तारणा पासत वोपोवन दिलो. ही देव बापाची करुणाय आनी काकलूत मनशा कुळाक सोडवणेचें कारण जाता आनी उचारा बायली कुशलकाय दिता. जेजूचें कार्य सगल्यांक संपूर्ण कुशलकाय हाडटलें जालें. जेजून जावन पातक्यांक, समाजाचे देगेक जेतोल्यांक, गोरिबांक, अनाथांक, विधवांक आनी पिडेवंतांक देवाचें शीमेर नासलेलें बरेपण वांटलें आनी तांच्या जिवितांत दादोसपण हाडलें. आयज ही आमच्या सोम्या जेजूची पवित्र स्नानाची परब आमकां सगल्यांक जेजून हाडलोलें दादोसपण आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत आनी समाजांत विस्तारूंक आपोवणें करता आनी आव्हान दिता. हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतना जण एकल्यान आमच्या उतरांनी आनी कोरण्या वरवीं सगल्यांक देव बापाचें दादोसपण शिंपडावन आनी अशीं तांची अपुरबायेची भुरगीं जावंक पावूंक कृपा आनी बळ मागुया. आयच्या मिसाचो विशय आमचे भयणीन आमकां वाचून सांगला. तो आमच्या काळजांनी आनी मतींनी दवरून ह्या मिसांत भक्तीपणी वांटो घेवंक देवा मुखार आनी एकामेका मुखार आमचीं पातकां वळखून घेवया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक भोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळटकर. तूं पातक्यां कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळटकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुळटकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळटकरूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. Page number A4. Moima Deva, Ursorgiani Shanti, Tachaista, Sosari, Sobespora Deva, Sonicharaya, Sospobida Deva, Deva Papa, Ami Duka Namaskar Korta, Ami Duka Dinvasta, Tushano Loima Maso, Ami Duka Vakanta, Moima Deva, Ursorgiani Shanti, Tachaista, Sosari, Somia Jesu Christa, Papa Chaya Klasputa, Somia Deva, Deva Cheshiri, Sosarache, Apata, Amchi do Papa Chawusvya Osra, Amche Mane Aikone, Moima Deva, Ursorgiani Shanti, Tachaista, Sosari, Kitya Povinatmya Samati, Deva Papa Ci Moime, Jesu Mista
मागुया. अनंत देवा, मोगाळ बापा, तुजो एकलोच पूत आमच्या मनशा सैबान दिश्टी पडलो. आमचे सारको जाल्लो आमी ताका वळखलो. ताचे उदेशी आमी काळजान बदलून ताचे सारकी जावंक पावो म्हूण मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासना. इजायस प्रोवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विंचून काडलेलो संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी नीत हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलेलो. बोब मारून तो आड्डो ना, आपलो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलेली बॅट मोडिना, मिणमिणटी वाट पालयना. खरे नितीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. खरी नीत प्रिथ्वीचेर इश्टा पसोर तो आलचो ना. चेपोन दामोन उरचो ना. ताच्या दोन शास्त्रांची वाट दीप जुवे पळयत आसात. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवें आकारला. कुड्यांचे दोळे उगडूंक, कोयदी गुलाम जालोल्यांक बोणकुणींतली सुटका दिवंक, काळके कोणीन बसलोल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक, म्हजे पोरजेचो कोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतोरें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सगळीं एकदां म्हणुया. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवांक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराक पोरणी पाठ करात. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पराचो ताळो उगडून वयल्यान वाजता. दर्याच्या लारा वस्तूंचेर सर्वेस्पोर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो कितलो गणगणीत, कितल्या दोबाज्यान गाजता सर्वेस्पराचो ताळो. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवून देवाचो गणगण सुटलो. ताच्या मंदिरांत सगल्यांचो हो एकूच साथ गाजता. मोहिमा. दर्या सागरा वयर सर्वेस्परान शिवासन मांडलां. सासणांक राजा कसो सर्वेस्पोर शिवासनार बसला. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें. देव मनशा मोदें अंतर करिना म्हूण म्हाका थावें जालां. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्रांचो तो जावं, देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता, तो की देवाक
आवडटा. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं सोसकायेचें शिव वर्तमान परगोटूंक इस्रायलाच्या पुता धुवाक निरोप धाडलो. तोच सोगल्यांचो सोमी. जुवांवान स्नान परगोटलें तेतून तावन गालिल्याक सुरू जावन आख्खे जुदेयांत कितें घडलें तें तुमी जाणोत. देवान कशी भाशेन नाजारेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो तेंय तुमी आयकलां. वेता थंय ताणें बरें शिंपडायलें आनी देवचाराची पदवी खाल आसलोल्यांक बरी केली, कित्याक देव तांचे सोवें आसलो. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. उद्गार. Sobes porak, so Jezus. Sobes porak, sobes porak, sobes porak, so Jezus. Sobes porak, sobes porak, sobes porak, so Jezus. Sobes porak, sobes porak, sobes porak, sobes porak, so Jezus. सोर गुक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकून आयलो. हो म्हजो पूत आपुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. Sobes porak, so Jezus. Sobes porak, sobes porak, sobes porak, so Jezus. Sobes porak, sobes porak, sobes porak, so Jezus. Sobes porak, sobes porak, sobes porak, sobes porak, so Jezus. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Mój तुका सोम्या. तेन्ना जुवावान आपणाक स्नान दिवचे खातीर जेजू गालिलेया थावन जॉर्दानाशी आयलो. पूण जुवांव ताका आडावंक सोदतालो म्हणून म्हाका तुज्या हातांतलें स्नान घेवची गरज आसा आनी तूं म्हजे सरशीं येताय. पूण जेजून ताका असो जबाब दिलो, तें आतां आसूं दी. अशें करून देवाची सगळी खुशी आमी फावो ते परी पाळटल्या. तेन्ना जुवांव कबूल जालो. जेजू न्हावन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी पारवो कसो देवाचो आत्मो देवून आपणाचेर येता तो ताणें देखलो. आनी त्याच वेळार सर्गांतावन एक जाप अशी आयकूंक आयली, ओ म्हजो अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. बरो खेळगडी जर जातलो जाल्यार ताका वा तिका एका कोच ताची गरज आसा. आतां कोच कित्याक जाय? हांव कसो खेळटां, म्हजें कितें सारकें आसा, कितें चुकता तें म्हाका दिसना, कित्याक हांव खेळांत बुडलां. कोच तें सगळें पळयता आनी मागीर म्हज्यो चुकी दाखयता आनी हांवें सारकें केल्लें सांगता, म्हजी उमेद वाडयता, केन्ना केन्ना म्हाका तापोवणूय दिता. पूण हें सगळें तो करता हांवें बरो खेळगडी जावंक जाय. जेजूच्या जिवितांत एक कोच आसलो आनी तो कोच ताचोच देव बाप. आयच्या तिसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, जेजू खालतो जाता आनी जुवांवा लागीं बावतीज घेवंक येता. ताणें बावतीज घेवची गरज नासली, कित्याक तो देव. पूण तो आतां मनीस जाला आनी आमकां मनशांक खालतीकायेची देख घेवंक
तो जुवांवा लागीं येवन स्नान दिवंक मागता. जुवांव मातसो फाटीन सरता, पूण जेजू म्हणटा तें सगळें आतां आसूं दी, तूं आतां हें कर. आनी तो बावतिज्म घेवन न्हंयेंतल्यान वयर येताना ताचेर पारव्याच्या रुपार पवित्र आत्मो देंवता आनी देवाचो ताळो आयकूंक येता. हो म्हजो अपुरबायेचो पूत, हाचेर आसा सगळी म्हजी दादोसकाय. जेजूक देवाचो अणभव, गॉड एक्सपिरियन्स जालो. आनी असलोच अणभव जेजूक आनी एक फावटी जाला. तो दोंगरार पेद्रू, जाकोब आनी जुवांक घेवन मागणें करतना होच ताळो आयकूंक आयिल्लो. अशें 2 फावटी तरी आमकां वांजेलांत जेजूक देवाचो ताळो आयकूंक आयिल्लो वाचूंक मेळटा. पूण आमी जाणां जेजू दिसाक वावर करतालो आनी रातीक दोंगरार वचून मागणें करतालो आनी ताका थंयसर देवाचो अणभव जातालो. आनी हो देवाचो अणभव ताका ताच्या जिवितांत धीर दितालो, घटाय दितालो. गेत्सेमनी मळ्यांत तो रक्ताचो घाम घामेलो. बापा कडेन ताणें परातून मागलें, ही म्हजे वेली काल्स, म्हणजे हे म्हजे कश्ट तूं काड. बापाचो ताळो आयकूंक येवंक ना. बाप मोनो जालो. खुर्सार थावन ताणें बोब मारली, बापा बापा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. बापाचो ताळो आयकूंक येवना. परत्यान बाप मोनो. पूण देवाचो अणभव जेजूक जाल्लो जाल्ल्यान ताणें हें सगळें मानून घेतलें. आमच्याय जिवितांत देवाचो अणभव आमकां जावंक जाय. नाजाल्यार आमच्या जिविताक अर्थ ना, आमचें जिवीत बदलना. मिसाक आयली म्हणून, नोवेनां केली म्हणून, फेस्तां केली म्हणून, रेतीर आमचें ना ना. देवाचो अणभवांतल्यान आमकां जावंक जाय. पेद्रूक दर्शनांत देवाचो अणभव जालो. पेद्रू ल्हान बारीक चिंतपाचो मनीस आसलो. आमी जुदेव, ते सगळे भायले, आमकांच सोडवणदार येतलो. आनी ताका देव म्हणटा ना. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें, पेद्रू म्हणटा देव अंतर करिना, भेदभाव करिना. देवाचो अणभव पेद्रूक जालो आनी पेद्रू उक्त्या मनाचो जालो. देवाचो अणभव सांतांक आनी सांतिणीक जाल्लो आसा. फ्रांसीस सावेर संवसारी चिंतपाचो मनीस, देवाचो अणभव जालो आनी तें सगळें सोडून ह्या आमच्या देशाक आयलो आनी एक सांत जालो. अशें दर एका सांताच्या आनी सांतिणीच्या जिवितांत घडलां. पूण देवाचें दर्शन, देवाचो ताळो फकत सांतांक आनी सांतिणीक मात्र ना ना. दर एकट्याक आमकां तो ताळो आयकूंक येवंक जाय. देव म्हजे विशीं कितें म्हणटा? तूं म्हजो मोगाचो पूत, तूं म्हजी मोगाची धूव, तूं म्हज्या काळजाची दादोसकाय, तूं म्हज्या काळजाची अपुरबाय. अशें देव आमचे विशीं उलयता आनी म्हणटा. पूण तो ताळो आमकां कित्याक आयकना? कित्याक आमी खालत्या काळजाची न्हय. गर्व आसा, हांव बरो तूं खोटो, हांव वयलो तूं सकयलो, हांव भितरलो तूं भायलो. असल्या गर्वांनी जेन्ना आमी भरता, थंयसर देवाचो ताळो आयकूंक येना. देवाचो ताळो आयकूंक येवंक जाय, आमी खालतीं जावंक जाय. देवाचो ताळो आमकां आयकूंक येवंक जाय, आमी उक्त्या मनाचीं जावंक जाय. बारीक चिंतपाची न्ही, उक्त्या मनाचीं जावंक जाय. देवाचो ताळो आमकां आयकूंक येवंक जाय, आमी देवा कडेन मागूंक जाय, सायबा तुजें दर्शन म्हाका दी. जशें मंदिरांत जेजूक भेटोवंक हाडल्या वेळार थंय सिम्यांव आसलो आनी अन्ना आसली आनी जेजूक पळय ती आशेताली आनी तें भाग देवान तांकां फावो केलें. हें आमी वांजेलांत वाचता. देवाचो अणभव साद्या मनशाच्या जिवितांत कसो जाता ताची एक तुमकां देख दिता. एक फावटी हांव 1-2 दिसाची सुटी घेवन
म्हज्या आवय बापायक मेळूंक गेलो. ल्हान गांव, व्हडलें भाट, पूण ल्हान नळ्यांचें घर. थंयसर TV ना, फ्रीज ना, गॅस ना. म्हजी आवय सदांच रान्नींत लांकडां घालून मडकेचीं आयदनां वापरून बरें रुचीचें जेवण करताली. बापूय मुंबयतावन रिटायर्ड जातच सगळें भाट पळयतालो, काम करतालो. आनी सुमार ताची एक संवय दर दिसा 10-10:30 वरांचेर येवन आराम कदेलाचेर बसून बायबल वाचप. त्या वेळार कोंकणी बायबल नासलो, ताचे कडेन इंग्लीश बायबल आसलो. तो आमकां त्या बायबलांतलें इंग्लिशींत आसलें कोंकणींत आमकां आमच्या भुरगेपणार सांगतालो. हांव ते गेल्ल्या वेळार माद्रिंगेर मीस भेटोवन जातच हांव आयलो, नाश्तो केलो आनी भितर कुडांत बसून म्हजे कोंकणीचो वावर करतालो. म्हजो बापूय आराम कदेलाचेर बसून बायबल वाचतालो. आवय कुजनांत जेवण तयार करताली. म्हज्या आवयचें नांव बझिलिया. बापायन तिका बेस्सी म्हूण आपप. म्हज्या बापायन बेस्सी म्हूण उलो मारलो. तेन्ना ती म्हणटा, तुका कितें जाय? ना कांय नाका, तूं हांगा ये. ती म्हणटा, तुका कितें जाय? न्ही म्हाका कांय नाका, हांव तुका बायबल वाचून सांगता. ती म्हणटा, बरें तूं वाच, हांव हांगा आयकतां. तो म्हणटा, बेस्सी ना, तूं हांगा ये, हांव तुका बायबल वाचून सांगता. तेन्ना ती म्हणटा, हांव जर थंय आयली, हें जेवण कोण तयार करतलो? तूं भायलें काम सगळें करताय, पूण तूं केन्नाच भितरलें काम करिनाय. म्हणटच तूं वाच, हांव हांगा बसून आयकतां. तेन्ना बापूय मातसो ताळो काडून उंच काडून म्हणटा, बेसी तुका दीसभर ती रांदण, त्यो मडक्यो, ती लांकडां, तुका देवाचें उतर नाका. तेन्ना ती सयत आपलो आवाज वयर काडून म्हणटा, कितें म्हणलें तुवें? म्हाका देवाचें उतर नाका, आतां हांव सांगतां तें तूं आयक. म्हजो देव हांगा रान्नींत आसा आनी तो म्हजे लागीं उलयता. म्हजो देव हांगा रान्नींत आसा आनी तो म्हजे लागीं उलयता. ही उतरां आयकतच हांवें कपलाचेर असो हात मारलो आनी म्हणलें, देवा असली थियोलॉजी आमकां खंय शिकयल्ली ना. देव इगर्जेंत आसा, साक्रामेंतांत आसा, हें सगळें सांगलां. हांव वावर करतां, थंय देव आसा आनी तो म्हजे लागीं उलयता. हें म्हजे आवयक कोणें शिकयलें? पवित्र आत्म्यान. ती भाग्यवंतूच मनीस, ती गजाल वेगळी, पूण देव तिचे लागीं उलयतालो. म्हज्या बापायक देवाचो ताळो खंय आयकूंक येतालो? जेन्ना तो तें पवित्र पुस्तक वाचताना ताका देवाचो ताळो आयकूंक येतालो. आमच्या जिवितांत आमी पळय खंय जियेता आनी वावर करता, थंय आमकां देवाचो ताळो आयकूंक येवंक जाय. देवाचो ताळो आयकूंक आमी हांगा थंय भोंवची गरज ना. आमचो लोक भोंवता, थंय हांगा वेता. देवाचो अणभव जालो? देवाकार गा. देवाचो अणभव जाला म्हूण कशें कळटा? जिवीत बदलता. भायल्यान आमी तींच उरता, पूण आमचें जिवीत बदलता. आमी उलोवची रीत, आमी चिंतची रीत, आमच्या जिविताची चाल बदलता. आनी असलो अणभव जावंक आमी देवा लागीं मागूंक जाय. आतां तुमी म्हाका एक प्रश्न विचारूं येता, फादर तुमी पाद्री शर्माव सांगपाक न्हू, नंबर 1 तुमची जीब अशी गळटा तशी गळटा, पातळ जीब तुमची, हाड ना, बरें तुमी शर्माव सांगता आमकां. तुज्या जिवितांत देवाचो अणभव जाला अशें तुमी विचारूंक नाका. विचारूंक जाय, सांगूंक वेळ ना. पूण प्रामाणीकपणान ह्या भाग्यवंत जाग्यार हांव तुमकां सांगतां, देवाचो अणभव जाला म्हणून हांव आज तुमच्या मुखार आसा. ना जाल्यार हांव हांगा पावचोच नासलो. पाद्री जावचें मनूय नासलें, कांयच ना. तें देवाचें देणें. देव उलयलो जालें. आजून देव म्हजे कडेन उलयता. जेन्ना हांव बागेंत दर दिसा सांजेर काम करतां, त्या झाडांतल्यान, त्या फुलांतल्यान, त्या फळांतल्यान देव म्हजे कडेन उलयता आनी म्हाका थंय देव दिश्टी पडटा. देवाचो अणभव जातच आमचें जिवीत बदलता. म्हणटच
आज आम्ही खतखत्यान जेजू लागीं मागुया. जेजू, जसो तुज्या जिवितांत बापाचो अणभव जालो तोच अणभव आमच्या जिवितांत जावंक तूं आमकां कृपा आनी बळ दी. दया करून उबी रावात. भावार्थाची उचाडणी करून आमी म्हणुया. सतमंता देवाक, सरपदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबावलो, आंकवार मरयेंत थावन जल्मालो, पोन्स पिलाता खाल ताणें कस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यांक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पतकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवनपण, ससण्याचें जिवीत. आमेन. जेजूच्या बाप्तिस्माच्या दिसा आमी आमच्या सर्गींच्या बापा मुखार आमची मागणी दवरुया. फिलीप नेरी आनी सिमा आमच्या गवळी बापाक तशेंच आख्खे पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी आपल्या हातांत घातलेले पोरचेक आपल्या जिविताचे देखीन भाग्यवंतपणाचे जिवे नमुणे ते जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा मागणे करता तुका, तुझ्या नावान बापा मागणे करता तुका. जे देवाचे सगळे तारुणी येवजणी प्रमाणे करचें आसा तें सगळें आमी पाळटल्या. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलोले पोरचेक निती स्वतान आनी कसलोच वेगळोचार करिनासतना वागूंक आनी अशें देशाची खरी उदरगत करूंक ते भारी वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. वान बापा हे मागणे करता तुका, तुझ्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. देवान ह्या नाजारच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी सोक्तीन मागलो. वेता थंय ताणें बरें केलें. ही जेजून आमकां दिल्ली बरेपणाची देख आमी सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी वळखून घेवन आमच्या उतरां आनी कोन्या वरवीं भोव करून नितीचेर आड झुजून आनी समाजान बरेपण विस्तारूंक आमकां काळजा मोनाचो उजवाड फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें विचून काडलेलो, संतोष म्हज्या काळजाचो. आमी जण एकल्यान देवाचे नदरे मुखार आमच्या जिविताचें व्हडतेपण आसा तें वळखून घेवन सदांच बरें तें विचून काडून वायट पयसावूंक बापाच्या अपुरबायेच्या भुरग्याक सोबता तसलें जिवीत आपणायल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा हे मागणे करता तुका, जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका.
मोगाळा बापा, तुज्या पुता जेजू लागीं तूं उलयतालोय, आमचे लागीं तूं उलयताय आनी म्हणटाय, म्हज्या मोगाच्या पुता, म्हज्या मोगाचे दुवे, हो तुजो ताळो आमी आयकूंक आमची काळजां मनां उक्तीं कर. खालतिकायेची मनशां तूं आमकां कर आनी तुजो अणभव आमच्या जिवितांत जावंक, आमचें जिवीत बदलूंक तूं आमकां कृपा आनी बळ दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. Amen. Page 39, Nirmol Vet Undia Soryachi, C26, page 39. म्हज्या भावा भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेधरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेटे पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या कनवाळ्या बापा, तुज्या पुरबायेच्या पुताक परगट केला, त्या दिसा आमी तुका ओपोवन दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती कुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो कुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचूं दी. आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधरा आनी सासणाच्या देवा, सर उकाळी आनी सर उथाय, आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान न्हंयत विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जाल्लो तुजो सोब आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सत मानूंक सर्गार्थान तुजो पुताचो ताळो आमकां आयकूंक दिलो. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळ्यांक सोडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माखून तुवें ताका अभिशेक केलो. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचें गायन संतोषान प्रितमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. So
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट भरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सौम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकाची पियेता. तितले पोटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजें बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी घालतेपणी मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जसो जेजूक बापाचो अणभव जालो तोच अनुभव आमकांय जावंक खालत्या काळजान बापाक उलो मारून जेजून शिकयलेलें मागणें आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली, आमच्या गर्वांतली, व्हडपणाच्या चिंतपांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान आत्रेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजगुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका तुजे एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. जिवन जाल्ल्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळ्या एकामेकाक मोगान शांती दिव्या क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमची काकलूक कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमची काकलूक कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुमच्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूं. D4 आशेता कालीज मोजे पेज 49 D4. Asheta kalis
दया करून तुमचे दोळे धांपून घेयात. मोगळा जेजू, तुज्या बाप्तिस्माच्या दिसा तुका तुज्या बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. तूं ताच्या मोगाचो पूत, ताचो आपुरबायेचो ही उतरां तुवें आनी हाजर आसल्या लोकांन आयकलीं. होच तुज्या बापाचो ताळो आमकांय आयकूंक येसो कर. आनी तो ताळो आयकूंक आमकां खालत्या काळजाची कर. आमचीं काळजां मनां उक्तीं कर आनी तुज्या बापाचो अणभव आमच्या जिवितांत जावंक आनी आमचें जिवीत आमी बदलून घेवंक तूं आमकां कृपा आनी बळ दी. हें हांवें देखलां आनी वो देवाचो पूत पूण हांव गवाय दितां अशें जेजू विशीं जुवांव म्हणटालो. मागुया कनवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजीं खरीं भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कर तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. फादर प्रताप नायकांक हांव दिनवासतां. हें मीस ताणें भेटयल्लें आसा. देवाचें उतर आमकां पोरकुटलेलें आसा. त्या भायर आमचे बरोबर वावुरतल्यांक सगळे आमचे सहकार करतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सांकिस्तांव जावं आमचे वॉलंटियर्स वो येरां जीं आमकां मदत करतात तांकां सगल्यांक आनी तुमकां सगल्यांक आनी जीं कोण आमच्या मिसान वांटो घेतात आख्ख्या संवसारांत तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी वांटोच घेतात न्हय पूण तुमी आमचे पासत मागतात आनी आमीय तुमचे पासत मागता. मिसां आमची हांगसर आयताराची 4 सकाळचींच 6, 7, 8 आमचे भाशेन 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. ह्या दिसांनी 3 मिसां 6 आनी 7 आमचे भाशेन 8 मीस इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन ह्या रस्त्यान गेली म्हणटत पयलें गांधी सकल मागीर पेट्रोल पंप आनी ताचे उपरांत मागीर एक धाकटें कपेल तुमकां दावे वाटेन दिश्टी पडटा. बांय कोडे म्हणटात थंय आनी खूब लोक येतात भावार्थान येतात म्हणटत खूब मिलाग्री तांच्या जिवितान घडटात. तर 10 मीस आमचे भाशेन ताच्या आदीं एक वरभर आमी मागणें कोत्ता. देवाच्या उतराचेर नियाळ कोत्ता. येता त्या 16वेर जावन आसा फेस्त सांत जुजे वाजाचें. आयज वो आयतार ताची भक्ती पासत अदीक भक्ती वाडोवच्याक भेटयल्लो आसा. आमचे कडेन हे कॅलेंडर्स आसात. आमी ते छापलेले आसात आनी हातून तुमकां जे जागे हांगसर आसात त्या काळार आमचो गोंयचो साहेब ह्या जाग्यांचेर वावुरतालो. आमी नोको ते पूण हांगसर आमी फोटो काडून दवरलेलो आसा. ते आदलें पळय आसलेलें तें आतां काबार जाल्लें आसा पूण तो जागो आसा तुमच्यान तो पळोवंक जाता. आनी हे भाशेन ताच्या जिवितांत आमी अदीक खोलायेन ताका हाजीर जावन आमचें जिवीत अशे भाशेन सारूंक जाता. तुमच्यान घेवंक जाता आनी दुसऱ्यांकूय तो दिवंक जाता. तो सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. देवाचें बेसांव जोडूंक तुमची मान बागयात. देवान तुमकां काळोखांतलीं आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यांत तो तुमचेर आपलें बेसांव घालूं
आनी तुमची काळजां बावार्थांत बरवशांत आनी प्रितीमोगान थीर करो. काळोखान बुडलेलो संवसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या उजवाडान उजवाडायता. तुमी विस्वासान ताचो पाटलाव करतात, तर तुमच्या भावांक भयणींक तुमी उजवाड जावंक तोच तुमचें क्रिस्ती जिवीत परजळीत करो. नेकेत्राच्या उजवाडान जाणट्यांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान वळखलो. तशेंच हें संवसारी पैण सोमतच तो तुमकां रूप पळोवंक मेळ्ळो. आनी सर पदवेदार देवा बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें बेसांव तुमचेर देवू आनी सदांकाल रावो. तुमच्या जिवितांत देवाचो अणभव तुमच्या घरांत तुमी वावर करच्या जाग्यार जावंक जेजूचे शांतीन आतां तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुमच्या इंतेसांवा पासत मागात. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सक्ता पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. तुमकां समेस्तां देव बरो दीस दिवं. तुका देव कृपा दिवं. F7 जेजूक आमचे मोदें दवरून. जेजूक आमचे मोदें दवरून, एकामेकाक प्रिती दिवं. चलयो आमी पोतूंक ताच्या मोगाक मनशाक जिखूं. जेजूक आमचे मोदें दवरून, एकामेकाक प्रिती दिवं. चलयो आमी पोतूंक ताच्या मोगाक मनशाक जिखूं. जेजू चललो मोगाक रस्त्यार, मोगाक रस्तो आमी दवरया. मेल्या चाकरी जेजून केली, मेल्या चाकरी आमी करया. That stand it.